नमस्कार. आम्ही आसात ते कुणय IDC इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि हांगासर पयर एक इन्सिडेंट घडलो म्हणल्यार एक चातुर्भुज जयंतलाल हो हांगासर एक व्यवसाय करतालो आपलो म्हणल्यार जे कंपनीचे स्क्रॅप घेवप आणि ते सॉर्ट आउट करप आणि मेटल ते आहा ते दुसरे कडेन खंय तरी विकप आणि हे सगळे करताना हो आपली टू व्हीलर घेवन हे सगळे सॉर्ट आउट करतालो आणि त्यामुळे ताका जे पैसे येताले तो आपल्या कडेन दवरतालो त्याच प्रमाणे डेली ताका पैसे डिस्ट्रिब्युशन करचे पडटाले जे लोकांक दिवचे पडटाले आणि पयर जेन्ना तो असोच आपले कामाक लागून भायर सरलो आणि ताका दनपारां एक 3:30 वरांचेर एक फोर व्हीलर गाडयेन आडयलो तर दोग जाण गाडयेंतल्यान देंवले आणि एकल्यान ताजेर स्प्रे मारलो दोळ्यार तर हेल्मेट घातलेले आसल्यान ताका तो स्प्रे कळोंक ना लागोंक ना तर दुसऱ्यान ताका पुश केलो सकयल उडयलो आणि जी तेजी एक्टिवा स्कूटर आसली ती डिक्की ओपन करून तेच्या डिक्कीन 1.5 लाख आशिल्ले अशें तो म्हणटा कंप्लेनींटूय तशें तेणे दिल्ले आसा आणि ते 1.5 लाख ते घेतले आणि फरार जाले. मार्दोल पुलीस स्टेशन हेजी तपासणी करीत आहा केसूय रजिस्टर केल्या पण आमी म्हणटा की घरान चोरयो वाडल्या घर फोडी जाल्या चेन स्नॅचिंग जाल्या आणि आता अशे दिवसा ढवळ्या लोकांक गाडी घेवन आडोवनूय अशे आता लुटमारीचे प्रकारूय घडपाक लागल्या. पुणेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.